धोकादायक झाडां काडून उडोवपाच्या कामाक वेर्ला काणका पंचायतीचो सचिव सहकार्य करिना असो आरोप वेर्ला काणकाची आदली सरपंच आणि सध्याची पंच वांगडी आरती च्यारी हिणें केला। ह्या निष्काळजीपणाक लागून लोकांच्या सुरक्षेचो प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा। देखून कसल्याय तरेची दुर्दैवी घडणूक घडच्या पयलीं संबंधीत प्रशासनान बेगोबेग पावलां उखलची अशी मागणी तांणी केल्या। हांगासर हो आतां एक सुकलेलो माड आसलो तो पडला। येदो भरपूर वारे येयले तेजे कारणान हे अर्दो माड तसोच आसा आणि वरचो ताचो भाग आसलो तो हांगा सायडीच्या प्लॉटान तेंच्या टाकीचेर पडलो। हांगा कितें म्हणटा ते हांगासर काणका बांद साईश केणी यांच्या ह्या प्लॉटान हो माड पडलेलो आसा। तेन्ना तेंचो एक आमो आसलो तो सुद्धा ते घेवन कोसळ्ळो। तशेंच सायडीक तेंची व्हडली पारिजाताची आणि आनीकूय कितकीशी झाडां असली ती बी मोडून पडली। तरी आमची ही शेजारी केणी सुद्धा ती सदींच हांगा आतां फुलां काडपाक येवपाची आसली तरी बरें तेंकां काय म्हणजे हानी जावना म्हणून। आणि अशेंच आतां पंचायतीक सुद्धा कितकीशीच आमी आतां एप्लिकेशनां दिता, फॉलोअप करता, डेप्युटी सुद्धा धाडटा, म्हटल्यार आमकां कांयच रिस्पॉन्स मेळना। एक तर आमी कैलास वेंगुर्लेकर म्हणून त्यांच्या घराचे चिचेचे झाड आसा ते आमी 6 म्हयन्या पयलीं डेप्युटी कलेक्टराक धाडून मागीर फॉरेस्टेट ऑफिसरान ते सर्वे करून सुद्धा हाडले की ते डेंजरस आसा, जाता तितके बेगीन तुमी कापून घेवपाचें म्हणून। हांव सरपंच आसतना हांवें रेजोल्युशन घेतलेलें की कन्सर्न पार्टीक इन्फॉर्म करपाचें म्हणून। ते म्हटल्यार कन्सर्न पार्टीक इन्फॉर्मूय करूंक ना आनी जेन्ना ती पार्टी म्हणजे हो तेजो भाव कमलेश हो जेन्ना फॉलोअप करता जाल्यार ती तेका एक एनओसी दिना। आरटीआयची तेंची ती आमकां लेटर जे येयला तेजी सुद्धा सर्टिफाईड कॉपी ती दिवपाक तेंकां हेल्प करिना। तेन्ना हांव आमच्या डेप्युटी कलेक्टराक तशेंच बीडीओ तशेंच सरपंचाकूय रिक्वेस्ट करता की बेगीनचे बेगीन कितें तरी एक्शन घेवपाचें। आणि हो सेक्रेटरी कित्याक इतको डिले करता म्हाका कांय समजना। आता 2 महिने जाले हांव इन ऑफिस ना, म्हणजे म्हाज्या जागेर आतां दुसरो अपॉइंट जाला सरपंच म्हणून। जाल्यार ती हांकां कितें आन्सर दिता की ती आपली प्रायवेट प्रॉपर्टी आहे, म्हणजे पर्सनल हे आसा त्या प्रॉपर्टीन, त्या खातीर ती आपूण इंटरवेन जावं शकना। पण हांव कितें म्हणटा, सेक्रेटरीक रायट आसा न्ही, सेक्रेटरीन कितें ते स्टेप घेवंक जाय आनी बेगीनचे बेगीन एनओसी दिवंक जाय कन्सर्न पार्टीक। इतकेंच हांव मागता। चीज मारपाचें एप्लिकेशन आमी 6 म्हयने पयलीं दिलें ते हेका पंचायतीन दिलें आनी पंचायतीन जेन्ना आरती प्रवीण च्यारी जेन्ना सरपंच आसली तेणी फॉलोअप केले, सगळे फॉरेस्टाक बीन दिलं, फॉरेस्टाक रिपोर्ट बीन सगळो येयलो। हांव कंटिन्युअस फॉलोअप करता, म्हटल्यार सेक्रेटरी म्हाका ते लायसन दिवपाक खंय म्हणजे दिना, डिले करता। तो म्हणटा ना ती प्रायवेट प्रॉपर्टी, तो आपल्या म्हटल्यार ऑब्जेक्शन कोणाचें ना, थंय ऑब्जेक्शन नासतना तो म्हाका सांगता ना तुका दिवंक मेळना, तुका दिवंक मेळना म्हणून सांगता। आमी आतां कंटिन्युअस फॉलोअप येवन कलेक्टराकय सुद्दां केला, पळोवया कलेक्टर कितें एक्शन घेता ती। आनी आमी मुणकार आहा थंय जाल्यार आमी 70 वर्सां थंय रावता, तेका आमी डॉक्युमेंट सुद्दां आमचे व्हरून दिले तेका, तरी तो सेक्रेटरी आयकूंक पळयना। ती चीज साधारण 200 वर्सां पयलींची, त्या चिचेन कांय हेत ना आनी तो स्वताचे आपले पयशे घालून तो कापूंक सोदता। ते मशिनरी सगळे हाडले, लायनमॅन हाडले, कोणी तरी फोटो मारता, पण तो कंप्लेंट दिना की आपली प्रॉपर्टी, नाल्यार सरपंचानूच सांगची ती कोणाची आहा म्हणून। आमचे सरकार म्हणजे प्रमोद सावंत सांगता की ते सगळ्यांक आदीच पावसा पयलीं बीन सगळे डिपार्टमेंटाक धाडटा की हे कसली झाडां ती कापची, आणि तेजे आयज हे पालन करिना सेक्रेटरी। आमकां कळस मला कॉल येयले की घराचेर माड पडलो म्हणून। रोखडे येयले, पयल्या पडलो लागलो आनी आमी टाकी बी सेफ केली ती आनी बरें हे कट केले आनी क्लियर केले।